क्वालिटी अशी ना जशी आमची गोयची काजूची आसा पण हांगा लेबर इतलो म्हारग पडटा सगळे आमकां शेतकऱ्याक सगळे रोवपाक सगळे इतले सगळे हाय जाल्यार की कोणूच फुडें सरना आनी हें करपाक कितें तरी म्हाका दिसता एक स्कीम करपाक जाय की आमी शेतकऱ्याक पुश करपाक जाय पुश दिवपाक जाय की तुमी फुडें सरात आनी जाय तितले बरे पैकी तुमी गोंयांत आनी बरे पैकी तांकां तुमी मार्गदर्शन करपाक जाय कशें काजू रोवपाचें कशें तें जालें जाल्यारच आमचें म्हाका दिसता आमच्यो महिला आनी भुरगे आनी आमचे जे शेतकरी आसा तांकां प्रोत्साहन मेळटलें आनी ते फुडें सरतले आनी बरें शेती करपाक आनी स्पेशली युवा पिढी आमी सांगत आसता की फुडें सरात शेती करात तांकां तर कळ्ळें की हें तांकां बेनिफीट जातलें जाल्यारच हे भुरगे फुडें सरतले आनी शेती करतले आमचो जें नांव ते सरकाराच्या घरांनी करून ते आमचो कृषी विभागाने करता ताचो हेतू जावन आसा हांगा ल्हानशें प्रदर्शन हाडलेलें आसा आमच्या डिपार्टमेंटान तातूंत प्रायवेट कंपनी वापरपाक आसा हांगासर आमकां खूब कितें पळोवंक मेळटा खूब कितें न्यू टॅक्नोलॉजीज नवीन तंत्र आमकां शिकूंक मेळटा आयज ह्या भागांत उदक कितलें ना उदकाचो परिणाम आमच्या गोंयभर सगळे जायत आसा तर शेतकऱ्यांनी उदकाचो वापर बरे भशेन जर केलो जाल्यार आमच्यांनी पीक वाडोवंक येता आयज शेतकार जायते फावटी पाट करून उदक दिता पायपां घालून उदक दिता स्प्रिंकलर घालून उदक दिता आनी ड्रीप इरिगेशन घालून शेती शिकता जायते फावटी शेतकार गरजेवर उदक शेताक घालता गरजेवर घालता एक लक्षांत दवरूंक जाय जितलें उदक शेताक बरें तितलेंय उदक शेताक वायटूय करूंक शकता शेताक उदक जर कमी घातलें जाल्यार उत्पन्न तितलें मेळचें ना उदक जास्त घातलें जाल्यारूय शेतकऱ्यांनी उत्पन्न दिवंक शकता त्या खातीर आमच्या हांगासर एक सॉयल मॉइश्चर इंडिकेटर यंत्रूय आसा जंय शेतकऱ्याक आपल्या शेताक उदक कितलें जाय तेजे लायट पेट्टा त्याच टायमार उदक घातलें जाल्यार ताचो फायदो बरो जावंक येता गरजेवर उदक घातलें